विसवा उपरांत येवकार लोकशाय खत्र्यान आसा म्हण गोंयच्या जागृत जनतेन पणजेत निदर्शनां काडली। सेव्ह डेमोक्रेसी म्हण नारे लावन पणजेत निदर्शनां काडली। सरकारान लोकशायेची हत्या केल्या म्हण आरोप समाज वावुरपी स्वाती केरकरान केला। आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर कॅन्झिल रॉड्रिगीस। आज आमी हांगा सगळे जे गोंयचे कन्सर्न सिटीजन म्हणजे जे डेमोक्रेसीचे जेंका म्हणजे डेमोक्रेसी आज खतऱ्यात आसा अशें म्हणून आमचे सिनियर मोस्ट जज तेणी आज स्टेटमेंट केलो। आनी तशें पळोवंक गेल्यार ऑलरेडी आमी गोंयान जेन्ना आमचे फाटले असेंब्ली इलेक्शन जाले तेन्ना सगळे गोंयकारूय अशें भायर सरले की डेमोक्रेसी खतऱ्यान आसा। हो आवाज पयलीं गोंयकारांनी उठयलो आनी सेव्ह डेमोक्रेसी हो नारो आमी गोंयान पयलींच लायलो। आनी आज सेम जे सिनियर मोस्ट जजीस आसा तेणी आज सेम हो स्टेटमेंट केल्लो आसा। आनी हे खरें म्हणजे ही वस्तुस्थिती आसा, हो फॅक्ट आसा की भारताची डेमोक्रेसी ही खतऱ्यान आसा। आनी हे सगळ्यांक हेजो म्हणजे ज्या मनशांक म्हणजे पॉलिटिक्स म्हणजे कितें तें कळना, कांयच कळना, हेंकां सुद्दां आज ते लोक आज उलोवपाक लागलेले आसा। आनी ही खरेंच धोक्याची सूचना आसा सगळ्यांक। आनी ताज्या खातीर जेन्ना पळय म्हणजे डेमोक्रेसीचे जे पिलर आसा म्हणजे ज्युडिशरी इज द सामको स्ट्रॉंगेस्ट पिलर, तोच जेन्ना खतऱ्यान आसा तेन्ना देशाचें भवितव्य कशें आसतलें हेजो विचारूच आमी करूंक शकना। म्हणून आज वेळ आयिल्लो आसा। आज पळयात प्रत्येक कडेन ह्या सरकाराची एक दादागिरी चल्लेली आसा, देशभर म्हणा गोंयानूय म्हणा। आनी प्रत्येक विशय हे आज सामके डिक्टेटरशिपेन फुडें व्हेल्ले वता की आतां खंय वचपाचें म्हणून हो प्रश्न आसा तो हांव सगळ्या लोकांक उलो मारता की जाग्या जायात कितले वेळ आमी न्हिदून रावतले आनी कितले वेळ आमी अन्याय हे सहन करतले। जर आमकां डेमोक्रेसी राखपाची आसा, जर आमकां आमचे हे गोंयकारपण जावं आमची जी देशा बद्दलचे जे खरें प्रेम आसा तें जर आमकां राखपाचें आसा जाल्यार आज उठून ह्या सरकारा जावं हे जे कोण इंटरफियरन्स करता ज्युडिशरीचेर तेंच्या विरुद्ध आवाज उठोवपाची आज गरज येयल्ली आसा।